साद्या काळाचो 17वा इतर जराल प्रस्तावन. आज सगळी पवित्र सभा साद्या काळाच्या 17व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आणि आयची सर्व वाचपा आमकां जेजू जिविताचो उंडो म्हणलो विशय नियाळूंक उलो दिता. उंडो म्हत्वाचो आमी मागतां आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. आमी सगळीं खाना पासत वावर करता. उंडो आमची भूक थांबयता, पूण संवसारांतले सगळे खाण मनशाची भूक थांबोवंक ताका कुशाल दवरिना. जेजून आपल्या परगट जिणेच्या सुरवेत स्वस्कन म्हणला, मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना, ताका आत्मीक खाण गरज. पातकातावन सुटका जडूंक ताका आत्म्याचें स्वातंत्र्य जाय. एकसुरपणांतावन दुबावा आनीक अर्थारहीत जिवितांतावन ताका सुटका जाय. कित्याक मनीस मोगाक, कुशालकायेक आनी सासणीक जिविताक आशेता. पूण जेजू एकलो मात्र आमकां जिवितांत सर कुशालकाय आनी दादूचकाय दिवंक शकता. देव मनशा थंय दयाळ आनी ताचो सांगात ताचें हाजीरपण आमची भूक आनी तान थांबयता. तोच जिविताचो दातार आनी जिविताचो उंडो सर्गीतांव देंवन आयिल्लो. तर जेजू जिविताच्या उंड्याक सेवन आमची आत्मीक भूक थांबोवंक ह्या संभ्रमांत करपा मागया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी एलिशा प्रवादेच्या जिवितांतले एक घडीत आयकतले. एलियाचो दगलो नेसलो एलिशा जेहूक इस्रायलाचो राय जावन नेमता आनी इस्रायलांत आकाबाची संतत काडून बाल देवांक काडूंक प्रयत्न करता. तर कसली मिलाग्र तो करता म्हणलें परगटचें हें उतर आतां आमी शिदीवन आयकुया. दुसऱ्या वाचपाक प्रस्तावन. भाग्यवान पावलो एफेसाच्या लोकांक तांचे मदें एकवट स्थापन करूंक उलो दिता. एकच देव, एकच भावार्थ आनी एकच पवित्र स्नान आनी एकच देव सगळ्या मनशा कुळाचो बाप म्हळ्यार स्वस्थ करता. हांगा एकवटाक तो चड गमान दिता. तर आमी सगळे एकवटान जिवंक आदार दिवचें हें उतर आतां आमी शिदीवन आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. आयची सुवार्ता जेजून उंडयाचें आश्चर्य केल्ल्या विशयांत कळयता. मनीस संवसारीक खाणान मात्र पोशीत जायना, बगर आत्मीक खाण ताका सासणीक जिविता खातीर दिता म्हणलें आमकां स्पश्ट करता. तर जेजू जिविताचो उंडो पूण परगट करची सुवार्ता आतां आमी शिदीवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, क्रिस्तांव जिणेचो केंद्र म्हणलें पवित्र सभेचें शिकोवण. पवित्र सभेच्या वडिलांनी जेजूचें पवित्र येवक्रिस्तांत हाजीरपण भावार्थान स्विकार करून येवक्रिस्तांत जेजूक सेवचें खुडी आत्म्याच्या घटायेक भरता आनी सासणीक पैणाक आदार जाता म्हणल्यार सत धैर्यान आनी भावार्थान संवसाराक परगटूंक आनी येवक्रिस्ताचें भक्तीपण वाडोवंक वावरूंक तांकां तुज्या घटायेन आनी बळान भर म्हूण मागता. दुसरे देशा पासून. मोगाळा बापा, आमच्या देशाच्या आनी राज्याच्या राजकीय मुखेल्यांक परजेच्या मोगांबर विशेष रितीन कर्नाटक आमच्या राज्याच्या फुडाऱ्यांनी तांच्या पाडती मदें आसचो मनस्ताप सोडन निस्वार्थी मनान आनी उदार काळजान राज्याच्या प्रगते पासून चिंत पाटूंक आनी मुखलीं 5 वर्सां शांती सवस्कायेन सारूंक तांकां सोंसणीकाय लाभय म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्ता पासून. दयाळा बापा, दैहीक, मानसीक आनी लांब काळांतावन पिडेन कश्टून आसच्या सर आमच्या भाव भयणींची दया कर. तांच्या कश्टांत आनी वळवळ्यांत, एकसुरपणांत आनी आकांतांत तुजें धैर्य लाभय. तुज्या पुताच्या कुर्साचे सावळेंत तांणी आसरो घेवन तूं तांचें बेगीच मागणें आयकतलय म्हणल्या भरवशान जिवंक तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. चवथें भुरग्यां आनी येवजणां पासून. विस्वासी बापा, आमच्या भुरग्यां आनी येवजणांत थंय येवक्रिस्ताची रूच जिवाळ कर. येवक्रिस्ताच्या बलिदाना वेळार भक्तीन आनी शिस्तीन ह्या सर्गींच्या जेवणांत भाग घेवंक शिकय. येवक्रिस्ताच्या सेवना वरवीं तांचें जिवीत फळाबरीत कर म्हूण मागता. पांचवें फिरगस कुटुंबा पासून. कनवळ्या बापा, ह्या येवक्रिस्ताच्या मेजा भोंवती जमल्या आम्हा सर्वांक येवक्रिस्ताच्या मोगांबर येवक्रिस्ताच्या मेजातावन पोशीत जावन फिरगस कुटुंबांत एकवटान
बांदवपणाच्या स्पिरितान भरून एकामेकाच्या गरजांत पावूंक आनी अशें एक जिवाळ आनी क्रियाळ फिरगस कुटांब बांदून हाडूंक आमकां तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता.